घातले हेजेर ताडपत्री परत गेलो पळय कितें आसता काम जाता अशें न्हू ताडपत्री घातली पूण आमगेलो एकूच क्वेश्चन आसा ती पळोवप कोणें मागीर घालून तेंगे तितलें काम जावना. हें आतां तूं उदक परती पळयता हें उदक जें एक्युमुलेट जाता तें सगळी सबंद गांवां वयता. भायल्यांतल्यान तुका विज्युअल्स दिस पडटले वयल्यान. आतां ही ताडपत्री परती गेला थंय पळय फुल वयली आख्खो डंपाचो ताडपत्री देंवला. हें पळोवपाक कोणाक काम? फील्ड मॅनेजर कितें करता? आमगे प्रश्न फील्ड मॅनेजर कितें करता? बाबा सरकारान तरी ही ताडपत्री लोकांनी एक हेजिटेशन करून बोवाळ मारून तुमकां घालूंक लायली जाल्यार तुमी ही आतां परती गेली म्हणटरी हेजेर जाल्यार तुमकां ते कवर्ड करपाक तुमचे कडेन त्या भशेन मेशनरी ना. आमचो एकूच प्रश्न. तुमी आश्वासन आमकां दिता, आश्वासन दिलें म्हणटरी जें काम तुमी करता तें काम बाबा सारकें जाला कितें ना तें काम तें हें आमकां टील रेनी सिजन जाय आशिल्लें. आतां अर्द सुद्दां पावस जालो ना. पावस ऑगस्ट सप्टेंबर पासून पडटलो. आज हें आमकां परतून कित्याक दाखोवपाक पडटा पळय थंय सुद्दां त्या वटेन दिश्टी पडटा तुका वयर सांगता आतां त्या वटेन वयर चडोवंक मेळना. सबंद ताडपत्री परती देंवला. परतून हांव हेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी हिंगा वॉच दवरची ना जाल्यार कोणा बाबा एक सेक्युरिटी कोणा तरी हिंगा दवरचो. हें तरी देंवलें नाल्यार दिसान एक कोणे तरी एक पोस्ट तुमगे फील्ड ऑफिस चालूच उरता की ही ताडपत्री देंवला. आनी आज हें जी परिस्थिती जी हिंगा आसा पळय न्हू ती भिरांकूळ परिस्थिती. 18 पावस जाले. 18 पावस हो 19वा पावस. हें तरी सबंद तरी हें लिचट तरी गांवां वयता आनी गांवांक सगळी तरी कंटेमिनेट जाला. वेल्स कंटेमिनेट, एग्रीकल्चर फिल्ड्स कंटेमिनेट. हें उदक आमगे रिवर सालां वयता. इवन आमगे वेळ्ळे भाव असोळणेचे इवन बाणावलेचे हें उदक थंय आसतलें. हें पाडेलें सनरायज जिंकाचें. हें आतां तुमी पळोवपाक शकता परतून पळय वयर जनावर कशी भोंवता ती वयर. सांगपा म्हळ्यार कितें जाता दूख जाता की ऑथॉरिटी जें काम करता खंयचेंच काम जावं तेका फाटल्यान मातशें पळोवपा जाय तें बाबा काम कशें जालां आनी तें काम उरलें काय म्हण. बिकॉज दीस इज ए सिरियस इश्यू ऑफ कुंकोलीम. हें अशें न्हू की ताडपत्री धापून पोना कितें आसा म्हूण. दीस इज हजारियस वेस्ट. आनी हांव परतून एकदां आज लेटर करतलो. म्हाका जें दिश्टी पडटा हांव परतून आनी एक दीस बरयतलो ऑथॉरिटीक. आतां बरयतलो बाबा हें तुमी जें कवर अप केलां तें कवर अप केलें म्हणटरी तुमगे हिंग नजर आसा काय म्हूण. काल युरीन प्रश्न काडला न्ही हेजेर. हय म्हाका एक बरी गजाल की ऑनरेबल आमगेलो एलओपी आनी आमचो कुंकळे एमएलए युरी बाबान तो प्रश्न मांडलो लोकांचो. आनीक सीएमान परतून एकदां एश्युरन्स दिलें की 30 ऑक्टोबर म्हणल्यार तो आपूण हो वेस्ट खंय जाल्यार व्हरून हो हिंगा काडटा म्हूण. आनी एक की कुंकळच्या लोकां मदीं जो आमचो एक रिवॉल्ट आसा पळय. आमी कुंकळकार रेव्होल्युशनरी म्हणून सगळे फेमस आसा. वी हॅव फॉट एगेन्स्ट ए फॉरेन कॉलोनियल. आतां हो जो इश्यू आसा ऑन 14th जुलै मी अलॉंग विथ आमगे कुंकळकार जे बरे सिनियर मेंबर आसा कुंकळचे थोडे एक आमगेले शाबूदादा स्टॅच्युआ सकल एकठांय जावन ओपिनियन पोल हिरो आमचो शाबूदाद देसाई थंय आमी एक प्रोटेस्ट म्हूण दाखयल्लो की ह्या डंपाच्या एगेन्स्ट आमी सरकाराक जागी करता म्हूण. आनीक त्या प्रोटेस्टाचेर आमचे सरकारान हेंय घेतलें. एमएलएन आमचे कडेन पर्सनली उलयलें की आपूण हो मूव करतलो परतून असेंब्लीक आनी सरकाराक काम हें तेजेर करूंक लायतलो म्हूण की हो डंप हिंगा व्हरपाचो शिफ्ट करपाचो. एश्युरन्स मेळ्ळा आमकां ह्या फाटी बी गेल्या त्या फाटी मेळ्ळें. आतां म्हाका दिसता की आमचो ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हो सिरियसनेस घेतलो हेजेर आनी तेकाय खबर आसा हें कितें तें आनी तेका कितें हें खबर ना म्हूण ना. आमच्या कुंकळे गांवांत तो येता सांगपा म्हणल्यार आमच्या कुंकळे गांवांत तो इज व्हेरी फेमिलियर टू आवर कुंकोलीम. तेणें हो काडचो आनी आमकां कुंकळकारांक एक रिलीफ दिवचें हेजे बद्दल.